पर्सनली कामात त्याच्याकडे गेली होती, पण आता ती फाईल घेऊन गेल्या. आता आम्ही आमच्या पंचायतीतून कबड्याची चावी आसा ती सुद्धा ते घेऊन गेल्या, पण ताका तितको अधिकार कसो की पंचायती चावी ती कशी व्हरता. बाकी स्टाफ सुद्धा आमच्याकडे आसात ना. म्हाका कळना की आता चावी व्हरपाचो काय मॅटर मी पहिली फावट पळयला. चावी कोणतरी स्टाफ आपल्याकडे ना जाल्यार दुसऱ्याकडे स्टाफाकडे दवरपाक जाय तेंची चावी. जो प्रकार पयलींच जर म्हाका आढळपाक आयला. आता ताका 4-5 फावटी फोन केला, ती फोन आमची घेना. आमी समजपाचें कितें. अजून आता 2 वरां जाय दिली आमी अजून पंचायत येणार, ती माझी फोनय उखली ना आमची. त्याच्या पुढे आमकां काहीतरी दालमेकूच घालें असं म्हणूंक येता. आयज आमची एक मिटींग आसली, स्पेशल मिटींग आशिल्ली. तेतून एक विविध प्रकारचे आमचे 2-3 ठराव आशिल्ले ते आमी घेतले आसा. थोडे पेंडींग आसा, थोडे घेतलेले आसा. आणि त्या खातीर त्या डिस्कशना खातीर सगळे पंच सुद्धा आयिल्ले आणि त्या बरोबर आमी डिस्कस करताले. ही अचानक आता आपल्याला अर्जंट वचपाक जाय म्हणून ती 11:30 पावणे 12 दरम्यान गेली. ती अजून ताणें म्हाजो एक फोनय घेयना. आता निदान तेणी सांगपाक जाय खंय आसा कितें आतां सांगिना. म्हाका काय कळना आता कित्याक फोन घेयना. आता ही पयली फावट म्हाजे बरोबर जाल्ली आसा. आता ती पंचायतीन नसता ती बी आरोप तो खरे आसा. आता पंचायतीन ती जेव्हा आसता तेव्हा अवेलेबल आसता, पण मदींच खंय तरी फाटी फुडें आसता खंय तरी. म्हाका सांगा, अशें जी पंचायतीचे कामां आसात ते घरा कडेन व्हरून करूं शकता काय? पंचायतीचे घरा व्हरून कामां करूं शकता. पंचायती कामां पंचायतीनच जावपाक जाय. आता कोण फायली अफरातफरी कोण फायली वयर सकयल व्हरता करता म्हाका काय खबर ना. आयच्या डेटीचेर कितें तरी बरयल्लें आहा तेणी, पण बरें आता म्हणून केल्या ती पीडीओ कडेन वयता म्हणून. आता ती फोन तरी निदान घेवंक शकता न्ही ती. ते वाट पळयता आनी ताका कॉल करता, तेजो आमकां अजून उत्तर ना. अशें दिसता की जी ताका खंय तरी पाठिंबो आहा कोणाचो तरी असो म्हणून ती आयज वावरता. ताका पंचायतीचें पडलेलें ना, ते स्वताचें घर कशें वापरलेलें दिसता म्हाका. म्हणजे हांव इतकेंच म्हणटा, जे आयज सरपंचान सांगल्या कारणान जेन्ना स्टाफाक विचारले चावी खंय, त्या चावयेचो सुद्दां थंय सारको रिस्पॉन्स मेळना. तेन्ना तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां सांगपाक जाय आसलें, बाबा आपूण अमूक जाग्याचेर वयता म्हणून. तेणी अजून तक आमकां सांगना आनी तेणी आमकां स्पश्टीकरण दिवपाचें खंय गेले ते. व्हिडिओ कडेन ते कांयच आपल्या कामा खातीर आमच्या जांक ना, ते पर्सनल कामा खातीर गेले. हे आमकां सगळो न्यूज मेळ्ळो. तेन्ना हें ताका कळपाक जाय आपूण कितें करता आनी कितें ना तें. आयज जनता पळयता, आयज लोकांक खबर आहा ते कितें करता आनी कितें ना तें. जर व्हिडिओ कडेन वचांक ना जाल्यार फायली येयल्या म्हणटात तुमी न्ही, जाल्यार कितें फायली कसले तर फायली तिने फायल घ्यायला. पण आम्ही त्यांना कबाडात जर चावी विचारल्या न्हू तर चावी ना म्हणून सांगले, चावी घेऊन गेले म्हणून सांगले. जोपर्यंत ती हांगा येना तोपर्यंत आम्ही हांगासून हलचे ना. पळयतले कितें येयलें तें. सरपंचान तिका कॉल केलो आणि सरपंच हो प्रथम नागरीक असता आणि सरपंचाक कितें तरी काम असू शकता जे अर्जंट आसा. सो तेणी आमच्या पर्यंत 5-6 फावटी तरी कॉल केलेले आसा. जर तेणी एकदांय कॉल रिसीव करूंक ना आसा आणि जर सरपंचान तिका वयच्या पयलीं सांगलेलें की कितें तरी मॅटर आसा जो मातसो कर आनी चल, जाल्यार ती इतके अर्जंटली वयता म्हणून सांगलें की व्हिडिओन आपल्याक आपयला आनी आपल्याक व्हिडिओन वचोंक जाय. इमिडिएटली ती भायर सरून गेली आणि वयताना आमी सगळ्यांनी पळयलें की तिच्या हातांनी 2-3 फायल्स आसल्यो. तर तिच्या हातान जर फायल असले तर तिने पहिले काम सरपंचाक सांगूंक जाय आसलेलें आपण अमकी अमकी फायल घेवन येता, कित्याक सरपंच तेन्ना अवेलेबल आसलेलो आनी तो पंचायतीन आसलेलो. कळ्ळें. आयजूच न्हू अशें कितलेशेच फावटी आमी जेन्ना स्टाफान येता आनी विचारता की सेक्रेटरी खंय आसता. एक एबसेंट म्हणटकच आमचें कितें तरी काम आसता हांगासर एक प्रतिनिधी आसल्या कारणान आनी आमी जेन्ना येता हांगासर तेन्ना स्टाफ आमकां सांगता ना ती मातशी हथंय देवळा कडेन गेला, मातशी घरा गेला. तिणें आपले पंचायत म्हटल्यार घर करून दवरलेलें आहा आनी खंयच्याय टायमार खंयूय पंचायतीन अवेलेबल नासतात ती मोस्टली आमी पळयता तेन्ना आनी रिस्पॉन्सूय सारको तेंचो आमच्या वांगडा नासता. आनी आयज ह्यो इन्सिडंट खऱ्यांनीच असो की बरोबर घडोवंक ना आसा. एवरी टायम अशेंच चलतलें कितें एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर अशीच चलयतली आपली. आयज पंचायतीनसून फायली व्हेल्यात म्हणून तुमचेर आरोप केले तेंचे. हांव नासता म्हटल्यार हांवें सांगलां सुद्दां सरपंचाक. हांव ऑफिसान म्हाका 12 दीस 26 तारखेक म्हाज्या तुमकां खबर आसतली एक्सपायर जाल्यार 12 दीस आसा. सो 26 तारखेक स्पेशल मिटींग काडटात. सो ताका लागून म्हाका बरोवन दिवचें पडटा. ना ते तेंचें म्हणणें आसा की तुमी पंचायतीन अवेलेबल नसतात आणि आयज तुमी खंय तरी फायली घेवन गेल्यात अशें तेंचे आरोप आसा. आणि तेच सदांच हांगा 1:30-2 मेरेन आसता. कोण आसता हे सगळे. आणि तेंच्यानी अशें आरोप केला की ती कबाडाची चावी कितें आनीक कितें फायलीचे ते तुमी आतां म्हाका सांगा ते तुमी आतां सांगा कस्टडी माझी काय न्हू ऑफिशियल ना. आता तेंचे प्रश्न आसा मॅडम. ना ते तुमकां सांगता न्हू तुमी तेंचे हें जालें ऑफिस माझी कस्टडीन हांव चावी दवरतलें काय ना.
आता तुम्ही मिटींग झाली 11:30 मिटींग झाली. म्हाका कितें 2 दीस जाले म्हाका सांगलेले सरान बरोवन घाल ते कित्याक आमकां ऑर्डर काडून जाय. सो हांव थंय दिलें. ओके ओके. मागीर हेतून कितें आतां अशेंच आसा जेन्ना तेंचे भाशेन जायना ते म्हाका हांव आरोप करता की ते म्हाका सांगता की जी फायली रोखडे दिया म्हणून सांगता. आयजच जाली आयज तशें हांव कशें म्हाका म्हणून म्हाका बरोवपाचें हें ना. आता त्यांचे आरोप आसा की तुम्ही पंचायतीन नसतात अवेलेबल. माझे हांव सदां आसता. तुम्ही आयज हांवें सांगून गेला. हांव तांकां सांगून गेला सरपंचाक सांगा हांव सांगून गेला. सरपंचान तुमकां कॉल बी केल्ले आणि तुम्ही रिसीव करूंक. अरे बाबा म्हाका हांव आतां तुमी आतां बघला न्हू पायलटानसून येयला म्हाका गाडी चलोवंक येना. सो हांव थंय तुमकां खबर कोरगांवसून हांगासर बशीन आसता म्हणून म्हाका थंयसर तडकोन रावचें पडलें. ओके. आत्तां पयला नासतले तुमी की पायलटा वयल्यान येयला. ओके. फायल व्हरोंक ना तुमी. ओके. CCTV फुटेजान आमकां मेळ्ळें की तुमी वयताना तुमच्या हातीन फायल आसलें. व्हरोंक ना तुमी. व्हरोंक ना. ओके. कितल्यांक सुमार गेल्यात तर तुमी. 12:30 अशें कितें. पण तुम्ही फायल व्हरोंक ना. खाली गेल्यात तुम्ही.